इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ही एक ऑर्गनायझेशन आसा रेल्वेची PSU ऑर्गनायझेशन आसा आणि तांच्यांनी एक अष्ट ज्योतिर्लिंग श्रावण स्पेशल यात्रा हे केला ट्रेन सुरू करपाचो हे केला प्लॅनिंग केला जी ट्रेन 5 ऑगस्टाक हांगच्यान सुटतली मडगांवच्यान आणि म्हणजे गोंयांनी असे स्टॉप आसा की पॅसेंजर बोर्ड करू शकता TB आसा सावंतवाडी आसा कुडाळ आसा हे कोंकण रेल्वे रुटार वैभववाडी राजापूर रत्नागिरी चिपळूण मागीर रोहा पेण पनवेल असे स्टेशनरी थांबत वतली आणि पॅसेंजराक म्हणजे जे यात्रेकरू आसा तांकां घेवन वतली आणि ह्या 8 ज्योतिर्लिंग आसा तातूंत द्वारकाधीश नागेश्वर मंदिर सोमनाथ मंदिर ओंकारेश्वर महाकालेश्वर मंदिर त्र्यंबकेश्वर मंदिर कृष्णेश्वर मंदिर परळी वैद्यनाथ मंदिर आणि श्रीशैलम मल्लिकार्जुन मंदिर या देवळांचो समावेश आसा हो 13 दिसांचो टूर आसतलो आणि हाची तिकीट IRCTCन स्लीपर कोचा खातीर 23,880 3 AC क्लासा खातीर 41,060 रुपया आणि सेकंड AC क्लासा खातीर 54,660 रुपया तिकीट फेअर दवरला. हाचे भितर ह्या तिकिटान सगळं म्हणजे येवपा वचपाचो खर्च सगळं जेवणाचो खर्च तुमचो रावपाचो खर्च सगळं IRCTC करतली. टूर बी तसं देवळां दाखोवपाक सगळें आणि जी देवळां दाखोवपाचो हे प्रोग्राम ते लोकल अरेंजमेंट मुवमेंट ती सगळी IRCTC त्या शिवाय IRCTCचो एक टूर मॅनेजर आसतलो जो तुमकां गायड करतलो पॅसेंजरांक कोण यात्रेकरू आसा एकच ट्रेन हाचो रिस्पॉन्स पळोवन मागीर IRCTC दुसरें बुकिंग कशें आसतलें बुकिंग कशी असते ऑनलाइन बुकिंग कर सकते ऑनलाइन बुकिंग उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, कॉल करके बुक कर सकते हैं.